बागेबोन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमची नीट जायना जावंक एकामेकाचेर शीण करूं नाकात. हो पळय नितीदार तुमच्या दाराच्या उंबऱ्यार पावला. भावा भयणीनो, सर्वेस्पराच्या नांवान उलोयले त्या प्रवाद्यांक तुमचो नमुनो करून दवरात. कोश्टां दोगदां मदें जायती सोंसणीकाय तांणी घेतली. कोश्टांनी थीर रावतात तांकां आमी सुभागी म्हणटात. जॉबाचे सोंसणीकायेची खबर तुमी आयकल्या आनी शेवटाक सर्वेस्परान ताका कसो वागयलो तें तुमी जाणात. पूण चडांत चड चोत्राय धरून म्हज्या भावा भयणीनो, सर्गाच्यान संवसाराच्यान वो कसलेच दुसरे वस्तूचे सोपूत घेवं नाकात. तुमचें उलोवप अशें जावन दी. होय जाल्यार होय आनी ना जाल्यार ना. ना तर तुमी नितीक सांपडटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पर सगलोच कोनवाळाय आनी माय मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर सगळ्या मोनान, काळजान आनी शोकतेन. ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाकात. जबाब: सर्वेस्पर सगलोच कोनवाळाय आनी माय मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बोगशिता, सगळे वायटाक वखद दिता. तो तुजे जिवीत फोंडांतले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळायेचो मुकुट घालता. जबाब: सर्वेस्पर सगलोच कोनवाळाय आनी माय मोग. सर्वेस्पर कोनवाळो आनी माय मोगाचो. ताचो राग सोदकून पेटोना. ताचे काळीज काकलुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदां काळ राग धरून रावचो ना. जबाब: सर्वेस्पर सगलोच कोनवाळाय आनी माय मोग. पृथ्वी परस सर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तोंब जितलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब: सर्वेस्पर सगलोच कोनवाळाय आनी माय मोग. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोम्या तुजे उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर. सर्वेस्पराक जोय. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जुडेयान जॉर्डाना पेली तोडी आयलो आनी 9 लोकांचे उरपोंची ताचे भोंवती एकटवल्यो. आपले सोयी प्रमाणे तो तांकां दुसरी शिकोवंक लागलो. थोड्या फेरिजांनी लागीं सोडून जेजूक कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें: गोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें: मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें: मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक आमकां रजा दिली. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो: तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रोचनेच्या अरंभाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. देखून ती ह्या फुडें दोगांय न्हय पूण एकूच. म्हणटूच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. घरांत नव्यान भितर सरतोच सिसांनी हे विशीं दुसरीं ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें: आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोटद्वार करता.
आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जायत जाल्यार ती अर्दवार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. नियाळ मुखेल वळ. देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये. आधुनीक काळांत जायतीं लग्नां मोडटात. आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंतूय अनलमेंट केसीस वाडत आसात. हाचें कारण कितें जायत? आयज गर्व, शिकप, दौलत क्रेस्काय वाडल्या. इंटरनेट, फेसबूक, व्हॉट्सॲप मनशां मदें इश्टागत वाडयता जाल्यार जायते फावटी आमकां वायटाक पावयतात. मनशाचे व्हॅल्यूज देंवत आसात. आपलेपण, निर्दुखाय, गर्व भितर सरला. अविस्वास आनी दुबाव वाडत आसा. आयचें पयलें वाचप आमकां सोंसणिकाय वयर शिकून दिता. प्रवाद्यांक खूब कश्ट सोंसचे पडले. तेन्ना ताणें एक व्हड सोंसणिकायेन घेतले. तांचे सोंसणिकाय पासत तांकां आमी सुभागी म्हणटा. जॉबान खूब कश्ट सोंसले, पूण सर्वेस्परान शेवटाक ताका सुमा आशिर्वाद दिलो. शुभ वर्तमानांत आमकां लग्ना विशीं शिकून मेळटा. रोचणेच्या औरंभाक तावन दादलो आनी बायल लग्नांत एक जावंक देवान निर्मिलें. ती दोशी जावंक जायना. मनीस आपल्याच वाद्याचो देखून मोइजेसान लग्न मोडणाचें पत्र बरोवन दिलें. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये. लग्न जालोल्यांनी आपल्या लग्नीक जिविताचेर नदर मारून आपलें लग्नीक जिवीत सांबाळूंक आनी तें सोपूर्णायेन जिवंक गरज. घोव बायलेन सांगाता मागणें करून एकामेकाचो चुकी दिश्टी पडटात तेन्ना हो दुबाव उत्पन्न जाता. भासाभास करून एकामेकाक वेळ दिवन आपलें लग्नीक जिवीत फुडें व्हरूंक गरज. मागणें. आमची लग्न जालोलीं आनी घराबे सांबाळूंक आमचेशी तूं राव जेजू.